Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. फार्मर्स क्लबाक सदांच हे कोण आसतलो आनी आसोंकूच जाय. जेन्ना फार्मर्स क्लब आमच्या बराबर आहा, आमी पंचायत बॉडी फार्मर्स क्लब MLA तशेंच आमचे बायलेनी आमचो पाद्रीगार ZDO एकठांय रावन आमचो गांव आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशियंट करून आमी पावतले म्हूण आमी तुमकां आश्वासन दिता. महिला मंडळान सेल्फ हेल्प ग्रुप केला इतलंच असं नाही. 10 रुपयान आम्ही महिला मंडळांनी सेल्फ हेल्प ग्रुप जाले 1,500 केला. करेक्ट नॉट? चलन गोवर कॉस्ट स्टेट बँक कॉस्ट त्या सगळी सोड. रिपीट आसा. पयस वाले डिफरंस आमचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी कसल्यो सरकारी डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी तुगेल्या फार्मर्स क्लबा मार्फत आमी राबोवपा येता. We can implement all the schemes of the agriculture department to the farmers club. जे लोकांकडे कृषी कार्ड ना तांकां बेनिफिट आसा. जे लोकांकडे कृषी कार्ड आसा न्हू तांकां they can claim the subsidy or scheme or whatever. पण जे लोकांकडे जे पळय कृषी कार्ड ना ते स्पेशली फार्मर्स क्लबा मार्फत तेगे हेल्पाने स्कीम राबोवपा जाता. दुसरी गजाल कितें आसा फार्मर्स क्लब स्टार्ट करप ते पूण मेंटेन करप हें दुसरें काम. लंच काम घेतलेलें आसा आमचे वॉर्ड नंबर 3. वॉर्ड नंबर 3 आमी आमची विसर्जनाची एक एरिया आसा न्हू ती स्टेप्स बांदपाची आमी काम घेतलेलें आसा. हांव म्हणटा लंच काम फक्त हें काम आनी एक नाल्लाचे रिटर्निंग वर्क घालपाचें वॉर्ड नंबर 2 थंयसर बी तो वॉर्ड हाका पडटा जॉजीक पडटा आनी हो वॉर्ड प्रबंधनाक पडटा आमचे 5 मेंबर. सो पूण आमच्या विसर्जनाक सगळ्यांक खबर सगळे गांवचे लोक येतात आपले देवाक गणपतीक पावोवपाक. सो त्या खातीर एकदम म्हत्वाचें काम आसा आनी अंडर GI फंड्स आमी हें काम घेतलेलें आसा. हांगा हें आमी काम घेतलें तें स्टेप्साचें काम. हे स्टेप्सचे काम म्हणजे रिन्युअल रिपेअर्स ऑफ स्टेप्स आनी ताका आमी हें घालतात टायल्स घालतात नॉन स्टिच टायल्स. बरी हें आसा क्वायट स्टेप इट इज. आनी फुडें आमी काम घेतलें रिटर्निंग वॉलाचें काम घेतलेलें फुडें. टोटल कॉस्ट ह्या कामाचे हे 2 कामां आसा पूण टोटल कॉस्ट अबावट 4 लाखाचें काम आसा 4 lakhs. आयच्या काळात लोक सरकार जे लोक आसा ते खऱ्या अर्थान आयज कोवीड भरिल्ले आसा. कित्याक जे कोविडा बद्दलच्यो गोश्टी कोविडा बद्दलच्यो म्हायती ज्यो सर्वसामान्य पावयतात तरी पूण पत्रकारिता करता आसतना ते कसलेच आपल्या जिवाचो धोको करून तो न्यूज एकठांय करपा खातीर ते त्या मळार वतात आनी आपलो जीव धोक्यान घालून न्यूज पावयतात. ताका लागून हांव हे पत्रकार भावांक हांव सॅल्यूट करतां. जी लायन एक घालता ताका लागून ते काम आमचें उरलें पडून. त्याच्या पहिल्या वर्सा वॉटर सप्लायची लायन घालपाचें आसलें तर 2 वर्सां काम डिले जालें आनी ताका लागून ते रस्त्याचे रिस्टेटमेंट करपाक आमकां उशीर जालो आनी हें काम म्हणून आतां पावस आतां सोंपात येयला आमी काम चालू करतले आनी बाय जानेवारी मेरेन आमी हॉट मिक्स करून सगळ्या लोकांची प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. मुलीम रोड हो पिड्ड्यार जाला आनी हो लोकांक त्रास जाता जे वयता येता पळय तितले त्रास आसा पळय ते खंय भोगता ते हांव न्हू. पण आमी ताका आतां रिक्वेस्ट केला की हो बेगीन बेगीन तुमी हें करात म्हणून. तेणें आतां एक सांगलां की आपण जानेवारी मेरेन आपण करता म्हणून. पण आमी तरी पण ताका सांगलें की बेगीन करात तुमी. आनी जे डिलिव्हरी बायलो वयता जावं कोण वयता पळय एम्ब्युलन्स घेवन इतले त्रास जाता तांकां ते डिलिव्हरी आनी ते हें आसा पळय तांकां खूब त्रास जाता. MLA येता कितलेच MLA येता. आता दयानंद सुप्टे येता, बाबू आजगांवकर येता, थंयसून हे सगळे जण येता. तेंच्यांनी लक्ष घालचें. हो फक्त आमच्या खातीर न्ही, हो आमच्या शिवोलकारा खातीर, हो सगळ्या खातीर जावन आसा. त्या खातीर जाता इतले बेगिना रोड करात. आमकां ड्युटी नाका, आमकां जाय रोड. काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही PWD ऑफिसाक मेमोरेंडम सबमीट केला शिवोले मार्ना रोडाचो. शिवोले मार्ना रोड हो इतको बाद जाल्लो आसा थंयसून गाडीन सुद्दां चलपाक सुद्दां त्रास जाता इतके होणके पडलेले आसा. त्या खातीर आयज आमी मेमोरेंडम सबमीट केला आनी तेणेन इंजिनियरान आमकां उतार दिला की ती जानेवारी पर्यंत करतले म्हणून.